नमस्कार. आयच्या ब्रेक अवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो म्हळ्यार लायटीचो, ताका पावर म्हणटात. आनी म्हाका दिसता आमी PWDचेर जेन्ना भासाभास केली तेन्ना म्हणिल्लें की PWD आनी पावर हे असले विशय जे मंत्र्याक सुद्दां जर उलोवपाक मेळ्ळें बाकीच्या जाल्यार ते सुद्दां उलयतले आपआपले कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितें करपाक जाय तें. इतलो जिव्हाळ्याचो विशय, लोकांच्या लागींचो विशय आनी तितल्याच म्हत्वाच्या विशयाचेर दोन तितलेच म्हत्वाचे पॅनलिस्ट आमचे बरोबर. पयलीं आसात ते म्हळ्यार आदले मुख्यमंत्री, पावर मिनिस्टर आणि काँग्रेसीचे आमदार दिगंबर बाब कामत. स्वागत तुमचे. आणि दुसरे आसात आमचे बरोबर भाजपाचे फुडारी आणि आमदार विष्णू वाघ. दिगंबर बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. पावर हो तुमच्याय आवडीचो विशय सामको. आज जेन्ना ह्या 2.5 वर्सां उपरांत तुम्ही पावर मिनिस्टर आणि पावर मिनिस्ट्री कडेन उलयता, तांचे बाबतींत फाटले 6 म्हयन्या तरी भरपूर बोवाळ वाडला आणि सरकार आपल्या परीन जस्टिफिकेशनां दिता. तुमच्या अनुभवांतल्यान आनी तुमकां जी एक कार्यपद्दत खबर आहा डिपार्टमेंटाची, तुमकां ही जस्टिफिकेशन्स पडटात आनी तुमची एनालिसीस कितें? हांव सदांच मानत आयलां की राष्ट्राच्या जिवनात वीज वाहिनी महत्वाचो रोल प्ले करता. आमी म्हणटात की मनशाच्या जिवनात रक्तवाहिनी ही जशी रोल प्ले करता, त्याच भशेन राष्ट्राच्या जिवनात वीज वाहिनी अत्यंत महत्वाचो रोल प्ले करता. म्हणजे सामान्य मनशाक जी वीज जाय पडटा ती मॅन्युफॅक्चरींग युनीट आसत, इंडस्ट्रियल सेक्टर आसत, तांकां सुद्दां वीज जाय पडटा. आणि म्हणून राज्याची प्रगती जातली किंवा राष्ट्राची प्रगती जातली जाल्यार वीज टंचाई जर जायत किंवा विजेचो मॅनेजमेंट जर बरो जालो ना जाल्यार राष्ट्राची, राज्याची प्रगती जावपाक कुस्तार. गोंयांत फॉर्च्युनेटली एक गजाल की आमकां पावर सगळी भायल्यान येता. आमकां ॲटलिस्ट सद्या तरी प्रोड्युसींग युनीट जें रिलायन्साचें आशिल्लें तें आतां बंद जालां. ग्रिडांतल्यान आमकां पावर मेळटा. ती मेळटा आसतना खुबशे डिफिकल्टीज येता. एक फावटी पावसांत तांचे स्टेशन्स बंद पडटा, पावर स्टेशन्साचो क्लोजराक आसता, अशे तरेतरेच्यो गजाली जातात. हो जालो एक विशय इंटरप्शनाक लागून. केन्ना केन्ना हाका लागून इंटरप्शन जाता. पूण आतां खुबशा शहरांनी अंडरग्रावंड केबलिंग जालें. आतां फॉर एक्झाम्पल मडगांवचें शहरांत पूर्णपणे जवळ जवळ अंडरग्रावंड केबलिंग जालां. पणजेचें शहर आसत, कोस्टल एरियाज खुबशे भाग आसात, थंय अंडरग्रावंड केबलिंग जालां. आनी ताका लागून अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्यार थंय तरी लायटीचो चड प्रश्न येवपाक जायना. आनी त्या भागांनी सुद्दां जेन्ना लायटीचो चड प्रश्न येता, किंवा लायट गेली जाल्यार 1-1 वर येना, 2-2 वर येना, तेन्ना खंय तरी मॅनेजमेंट कमी पडटा काय कितें असो प्रश्न येता. आनी म्हणून म्हाका दिसता वीज अवेलेबल जावप एक, आनी वीज वितरण करता आसतना विजेचें मॅनेजमेंट जावप, मेंटेनन्स जावप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कितें म्हत्वाचें कारण दिसता तुमकां की मॅनेजमेंटा भितर हो सगळो घुसपागोंदळ जाला? पळय, एक गजाल कशी आसा की आमी दोळे मुखार दवरता आसतना कंज्युमर हो फोकल पॉयंट हो दोळे मुखार दवरपाक जाय. कारण हांव जेन्ना काम करतालो वीज मंत्री तेन्ना कंज्युमर हो फोकल पॉयंट. ताका कशें बरी वीज मेळटली, ताका कशी म्हणजे अनइंटरप्टेड सप्लाय मेळटलो, हो म्हजो प्रश्न आशिल्लो. समज रातची 12 वीज गेली आनी ट्रान्सफॉर्मर फेल जालो जाल्यार कशें करून ताजो वीज 15-20 मिनटांनी रिस्टोर जातलो. म्हणून त्या वेळाचेर आमी ट्रॉली माउंटेड ट्रान्सफॉर्मर्स हो कन्सेप्ट मुखार हाडलो. म्हणजे तो ट्रान्सफॉर्मर समज रिपेअर करपाक 3 वरां लागता, 4 वरां लागता आनी रातचें तें डिफिकल्ट जाता जाल्यार तो ट्रान्सफॉर्मर शटडावन करप आनी ट्रॉली माउंटेड ट्रान्सफॉर्मर ट्रॉली लागून थंय व्हरून दवरप आनी तो प्लग इन करप. आपोआप सप्लाय तुका 1 वर भितर तुका सप्लाय स्टार्ट जाता. अशें वातावरण त्या वेळाचेर सुद्दां आमी तयार केल्लें. आज कितें जालां हांव नकळो, म्हणजे म्हाकाय कळना. हांव वीज मंत्र्या कडेन खूब फाटी भासाभास करता, ताकाय सजेस्ट करता की बाबा तूं मडगांव फाटीं गेल्ले खेपे मडगांवचे प्रश्न हांगा एकदां आयलो पॅनल डिस्कशन, तेन्ना हांवें सांगिल्लें की मडगांव अशें प्रॉब्लेम जाता. ताजे फाटल्यान वीज मंत्र्याक हांवें मडगांवाय गेलो. मडगांवाय हांवें कांय ताका रिजल्ट मेळ्ळ्यात. डिफिकल्टी रिजल्ट म्हणजे अजून पर्यंत ज्या प्रमाणात रिजल्ट मेळपाक जाय आशिल्ले त्या प्रमाणात रिजल्ट मेळूना. आतां ताका कितें आसा, रिलेशन्स विथ द स्टाफ, लायनमॅना कडेन ताजें रिलेशन कशें आसा. म्हणजे हातूंत खूब आसता की तुवें स्टाफाक मोटिवेट करचो पडटा. तूं 12 वरांती जेन्ना कोणाकी फोन मारतलो आनी सांगतलो लायनमॅनाक बाबा आपल्या कंप्लेन आयल्या, ताणें इनिशिएटीव घेवन थंय वचून लायट रिस्टोर करपाक जाय. तें करतलो जाल्यार दॅट स्टाफ ऑल्सो मस्ट हॅव दॅट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशीप विथ द मिनिस्टर. विष्णू, तुमकां एक गजाल पडटा की मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत खंय तरी वीज मंत्री आनी मंत्रालय दोनी कमी पडल्यात आनी ताका लागून एटलिस्ट फाटले 6-8 म्हयने तरी भरपूर लोकांक त्रास जावपाक लागला. नाही, हाजो दोश फक्त वीज मंत्र्याचेर दवरप योग्य जावचो ना. काल हावजान स्वता वीज मंत्र्यान कन्सीड केला की कांय स्नॅक्स आसात, अजुनूय कांय त्रुटी आसात ज्यो बऱ्यो ना. पण जे एकंदर डिपार्टमेंटाचें पळय फंक्शनींग आसा तें फंक्शनींग आनी जे मेंटेलिटीन हें फंक्शनींग जाता ती मेंटेलिटी म्हत्वाची. देखीक हांव दिगंबर बाबाच्या लागीं आसतना हांवें तांकां पळयलां
की ते जेन्ना वीज मंत्री आशिल्ले तेन्ना प्रत्येक गोष्ट स्वता अटेंड करताले. बरोबर. खंयच्यानूय कोणाचो कॉल आयलो तरी तो कॉल येतालो, मागीर बरोबर ऑर्डर वताली की अमके अमके कडेन अमके एक सांग अमके जेईक सांग थंय धाड म्हणून आसता. हेजें पर्सनल अटेन्शन थोडें आसता पळय, दॅट इज इम्पॉर्टंट नो डावट. पण जो ग्रावंड स्टाफ आसा ह्या ग्रावंड स्टाफाचें मोटिवेशन कितें हें चड म्हत्वाचें. असो आर्ग्युमेंट आसपाक शकता वीज खातें हें कशें खातें की विच इज ऑन द टोज फॉर 24 hours. तांकां ड्युटी म्हणजे एक विशिश्ट ड्युटेनूच ते काम करतले अशें ना. सरकारी कार्यालयाची मायंडसेट थंय कोता येवपाचो ना. रस्त्याचें काम करपी पळय जो म्हजो आर्ग्युमेंट हो की सदांच मुख्यमंत्री म्हणटा खूब फावटी की अल्टिमेटली आपल्याक सेम ब्युरोक्रेसी घेवन काम करपा जाय जे फाटल्या सरकारान केल्लें. आतां फाटली सरकारान घेतलीच ब्युरोक्रेसी जर घेतली, हांव म्हणटा की जर इम्प्रूव जालें ना जाल्यार एक समजुपा येता की बाबा तशेंच आहा म्हणून. परिस्थिती जेन्ना डावन जाता फाटली गव्हर्मेंटा परस तेन्ना डेफिनेटली तो चिंतेचो विशय न्ही. दॅट रिफ्लेक्ट्स बॅडली ऑन युअर गव्हर्मेंट. ब्युरोक्रेसी रिमेन्स द सेम whether you desire it or not. You inherit bureaucracy from one government to another government. What is needed is your dynamism and motivation. So you agree that somewhere minister and ministry is lacking. मदीं खंय तरी जे लिंक एक जावं जाय, म्हणजे जशी ट्रान्सफॉर्मरांतल्यान वीज सगळे कडेन वता खांब्या खांब्या मेरेन, तो ती जी प्रोसेस आसा तशीच मदीं लिकेज खूब जाता. म्हणजे जशें आमी घेता पळय सगळी वीज वापरता अशें ना, तातूंतले कांय मेगावॅट वता अनयुज्ड उरता किंवा जायना एब्जॉर्ब करपाक आमच्यांनी जायना, तसो प्रकार. पावर डिपार्टमेंटा भितर सद्या मॅनेजमेंट लिकेज जाता. नो बिकॉज एक गोश्ट कित्याक पयलीं प्रॉब्लेम एक असो आशिल्लो की पावर डिपार्टमेंट खूब अंडर स्टाफडूय आशिल्लें. आतां हालीं तांणी लायनमॅन आनी बाकीचे ग्रावंड स्टाफ जे आसा ते भरल्या म्हणजे अजून तांकां फर्स्ट हँड नॉलेज कांय येवं ना. की आमी पळयलो अजून की आतां सुद्दां पळय ह्या दिसांनी जे एक्सिडेंट जाले कित्याक जाले की बेफिकीरपणा. जो स्टाफ आहा तोच बाबा नीट काळजी घेवन काम करता अशें ना. केन्ना केन्नाय ग्लोव्ज घालूं जाय, इक्विपमेंट घालपा जाय, हें नासता भान. दुसरो मुद्दो जो आसा घेवन तो म्हळ्यार अंडरग्रावंड केबलिंगाचो, जो काल जेन्ना सगळ्यांनी प्रश्न मांडले. पावर मिनिस्टराचो मेन फोकस आशिल्लो की हे प्रश्न अंडरग्रावंड केबलिंग जातकीर सॉल्व जातले आनी अख्खी गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग करपाची बी भाशा ते उलयले. खरेंच अख्खी गोंय अंडरग्रावंड केबलिंग करप शक्य आहा, आमकां परवडपा सारकें आसा आनी ते करतले जाल्यार कितलो खर्च येतलो? हांव आतां उदाहरण दितां. अंडरग्रावंड केबलिंग करून सगळे प्रश्न सुट्टले हें चुकीचें खरें न्ही. एक कितें आसा, ओवर हेड वायर्स पळय आसता, हातूंत नॉर्मली पावसांत एक फाटी झाडाची फांदी मोडून पडटा किंवा कोण कावळे बसतात आनी शॉर्ट जाता, लायन शॉर्ट जाता, झाड पडलें वायर तुटटा. बरोबर. तुगेले ट्रान्सफॉर्मर्स आहा तांकां खंय तरी ते हें येता. म्हणजे अशे तरेतरेचे जे इन्सुलेटर्स आहा पळय तांकां कार्बन येता. हाका लागून ट्रिपिंग खूब जाता पावसांत. अंडरग्रावंड केबलिंगाक ह्यो जबाबदारी पळय आसता ह्यो चडश्यो जायनात. हाका लागून अंडरग्रावंड केबलिंगांतल्यान अनइंटरप्टेड पावर दिवपाक मातशें चड बरें. पूण अंडरग्रावंड केबलिंगाक एक डेंजर आसा. तुजे कडेन जर मेकानिजम सारको नासत, सारको लेआउट नासत, तुजी केबल्स लायन जर चड सकयल तुवें सारक्यो घाल्ल्यो नासत किंवा वयर आसत कितें आसत जाल्यार फाल्यां कोणूय पळय खणटा तो पयले धपक्याक केबल उडयता. आनी तें केबल रिपेर करपाक किंवा सारकें करपाक तुजे कडेन जर त्या भशेन इक्विपमेंट ना, त्या भशेन ट्रेन्ड स्टाफ ना जाल्यार मागीर 2-2 वरां 3-3 वरां लायट येना. म्हणजे फॉर एग्जांपल डिफेक्टूय सोदूंक प्रॉब्लेम जाता. हांवें कालच म्हाका सांग फायनान्शियली अंडरग्रावंड केबलिंग अख्ख्या गोंयभर करप, अख्ख्या गोंयांत एका बरोबर करपा जाय अशें ना. म्हणजे आमी म्हज्या वेळार बी आमी कितें केलें, आमी पयलीं सिलेक्ट केलें खंयचें पणजे थोडो पोर्शन जाल्लो, थोडो उरिलो, ती सिटी कंप्लीट करची. मागीर मडगांव आमी 50% मडगांव पयलीं घेतलें. ताजे बरोबर मागीर आमी कावेलोसीम टुरिजम बेल्ट हो थोडो स्टार्ट केलो, त्या वटेन कळंगूट बेल्ट स्टार्ट केलो. अशे फेजीसांनी आमकां तेन्ना APDRP स्किमीचे अंडर थोडे पयशेय मेळ्ळे अंडरग्रावंड केबलिंग करपा खातीर. ताजे अंडर आमी थोडे तांचे पयशे, थोडे स्टेटीचे पयशे अशें करून पार्टली कॉमेर्स केल्लें. म्हणजे एक आतां फॉर एग्जांपल म्हाका याद जाता चोर्लेम घाटांत थंय ते भितर गांव आसा सुर्ला, थंय रातची जनावरां येतालीं आनी जनावरां येवन मनशाक सुद्दां एक फावटी एटॅक केला. थंय तुका वीज खानापूरच्यान येताली आनी थंय परिस्थिती अशी आशिल्ली की वीज गेली जाल्यार 2-2, 3-3 दीस कोण येनाशिल्ले. पूण तेन्ना आमी त्या भागांत
थिवी भितरल्यान साकून काडली. आमी अंडरग्राउंड केबलिंग घालून आतां गोंयच्यान तांकां ती सप्लाय पयली जाता. दिसता म्हाका हय. ती फर्स्ट तेन्ना म्हणजे अशी परिस्थिती आमी सॉल्व केला प्रयत्न सॉल्व करपाचो तुम्ही प्रयत्न एक गजाल मान्य करता विष्णू की अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणटा तें फुडली अडेच वर्सांक जावपाच सारकी गजाल न्ही. पण एक तुम्ही गोष्ट गोंयकारांनी अशी आशी दवरपा न्ही की सामके अडेच वर्सां ना, भितर ना, पावराचे ना, ना. अच्छे दिन येतले म्हण. ते जावं शकता अडेच वर्सां भितर जावंक शकता. कठीण ना ते जावं शकता पण कशें सांगता आतां सध्या मी एक मॉडेल विलेज घेतलो तर खंयचो एक ज्या जाग्यार जाल्या समज आतां बाणावले मतदारसंघात जवळ जवळ 88 कोटीचें काम सुरू जालां. सो आमकां कळटा की अमूक एक विलेज एक क्षेत्रफळाचो घेत बाबा हाका इतलो खर्च येता. सो वी नो वॉट इज द प्रोविजन टू बी मेड पर विलेज. हाका जर कांय हें करून जर स्पेशल फंड जावं अशें कितें जर हाडले की सादारण ह्या गांवांनी इतले जातले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी इन फेज्ड मॅनर वील डू ओवर द पिरियड ऑफ 2.5 years. लायक हांवें कशें सांगलें म्हज्या हातून 7 पंचायत येता हांवें सांगलें टेक फर्स्ट आजोशी मंडूर एंड देन आगासाहेब ह्यो 2 वर्सां करा. फुडल्या वर्साक भाटीकर नेवराकर गोवा वेल्लाकर ताच्या फुडें कुडका कर बाकीच्यो कर. सो आय डोंट वॉन्ट की म्हाका सगळे कडेन 7 कडेन काम सुरू जातलें. अशें युनिट जर प्रत्येक आमदारान आपल्या मतदारसंघा पुरतें केलें देन इट इज इजी. हेच पडटा तुमकां अडेच वर्सां भितर जावपाक शकता अशें करून ना सुद्दां. हांव ते एक्झॅक्ट अमक्या वर्सां भितर जातलें अशें म्हणना पूण एक प्लॅन्ड प्रोग्राम करून इन फेजिसांनी सुद्दां जर करपाचो प्रयत्न केलो ताका मागीर 3 वर्सां लागून 4 वर्सां लागून पूण कंट्रोलांत येतलें. काही भागांनी एटलिस्ट ज्या जाग्यार पेरेनियल आतां फॉर एग्जांपल करमल घाटांत म्हाका याद जाता काणकोण सदांच प्रॉब्लेम जातालें लायटीचें. बरोबर. आमी तेन्ना ठरयलें चड प्रॉब्लेम कित्याक जातालें जाल्यार थंयच्यो लायन करमल घाटांतल्यान वताल्यो आनी सदांच पावस पडलो की करमल घाटांत थंय मोठे झाड पडले की ते काम करपाक ते काडपाक एक दीस वतालो. बरोबर. अशे काही जाग्यांचेर आमी अंडरग्राउंड केबलिंग घालें. करमल घाटांत तेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंगाचे अशे काही एरियाज सिलेक्ट करून गेल्यो. अश्यो काही एरियाज प्रायोरिटी दिवपाक जाता. म्हणजे म्हज्या कोतान हे फेजिसांनी करता आसतना फॉर एग्जांपल तो विष्णू म्हणटा पळय ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी समज अशे 1-2 पंचायती आसा ज्या पंचायतींनी झाडां चड आसा किंवा झाडां मोडून पडटा आनी कितें जाता अशे भाग पयलीं घेवपाक जाता प्रायोरिटी दिवपाक जाता. कारण तातूंत त्या लोकांक रिलीफ मेळपाक काही प्रमाणात जरी हांव 100% रिलीफ मेळटलें अशें म्हणना. अंडरग्राउंड केबलिंग जातकीर तरी कमी जातलें न्ही 50% काम कमी जावपाक शकता. म्हणजे हांव तुका जर अशे एरियाज आयडेंटिफाय करून काम केलें जाल्यार हय बारीक बारीक पळय इंटरप्शन जाता न्ही. हांवें सांगलें तुका एक झाडाची फांदी पडली इंटरप्शन आनी कितें कावळे बसले 2-3 जाणां तांणी समज मातशें हें केलें ताका हे ल्हानपण जे मदीं हें जाता ताका दुसरो उपाय आसा. एक नवी आतां सिस्टम आयल्या की खांब्या पिलर टू पिलर सकल्यान ते हें बसप पल्सर्स बसप कळ्ळें न्ही. सो वायर इतके जर तुटली बारीक वायर म्हणजे मोठें झाड बीड पडून न्ही पण बारकेल्या खांदी पडून कावळो बसून आनी कितें जर तुटल्यो जाल्यार त्यो सकयल पडनात लायव्ह वायर्स. दे कॅन बी तूं म्हणटा ते गार्ड्स पयलींच्यान प्रोविजन आसा ते गार्ड्स बसोवपाचे म्हणजे वायरीचे गार्ड्स आसता ते तुका प्रोविजन आसा सो दॅट सेफ्टी पर्पज. एक गजाल सांगा दुसरी गजाल जी आतां काल पूण एक लक्षांत दवर अंडरग्राउंड केबलिंग जातकीर अंडरग्राउंड केबल मेंटेन करपाक ओवरहेडाक पळय जो खर्च येता ताजे पेक्षा चड खर्च येतलो. म्हणजे तें प्रिकॉशन तुवें पयलीं घेवचें पडटलें. फॉर एग्जांपल हांवें कालच प्रश्न विचारिल्लो की व्हॅन आसता एक म्हणजे सोदून काडपाची. म्हणजे आतां समज तुजी केबल खंयच्यान गेलां हें सोदून काडपाचें तुका सगळें आसता. म्हणजे ते तशी ती व्हॅन सुद्दां डिपार्टमेंटात जी आशिल्ली ती सद्या मोडिल्ली आसा. तांकां जॉयंटींग केबल्साचे जॉयंट करपाक थंय इक्विपमेंट जाय. म्हणजे हें अत्यंत काल सुद्दां हांवें मुद्दो काडिल्लो अजुनूय लायनमन जे आसा ते सायकलींनी भोंवता